cabinet has approved. What is it all about? Can you just tell us in short? Solar policy आयज कॅबिनेटाक नाशिल्ली, बट ऑलरेडी इट हॅज बीन अप्रूव्ड इन द पास्ट, वेर कितें आसा की आपणाच्या घराक जर सोलर घालपाक जाय जाल्यार तेणी कितें करपाक जाय की आमची गेडा म्हणून सायट आसा, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, ते एम्पेनल एजन्सी हांचे आमचे गोंयकार भाव भयणो जे गोंयांत सेटल जाल्ले आसा तांकां लागींचो कोण आसा पळय ताका आपोवपाचो, ताका दाखोवपाचो आपणाचो वयलो रूफ आनी त्या रुफाचेर आमकां सोलर घालपाक जाय म्हणून तांकां सांगपाक जाय. ते मागीर तुजें बील आनी बाकीची गोश्टी एग्जामीन करून तेच तुका हेल्प करता फायल बायल करपाक आनी परमिशन घालपाक. तितून दोन गोश्टी आहा की तुका पयलीं 100% जे तुजें सोलर तूं जनरेट करूंक सोदता वा जाता ते 100% जे आसा ते तुमी तेणी पयशे पयलीं मोडपाक जाय आनी कनेक्ट करतरी ग्रिडाक 50% तुका 6 म्हयन्या भितर तुका 50% दिता. आज पासून ऑलमोस्ट 100 लोकांक आमी ते दिल्ले आसा. पॉलिसी आतांच एक वर्स जाता ते जाता ते आसा, जावंक नगो ना अजुनूय, पूण त्या पॉलिसी भितर खूब जाणांनी घेतलो लाभ घेतलो. 50% सबसिडी तांकांय मेवल्ली आसा. आतां 50% सबसिडी आमच्या बेंचमार्काचेर आसता. बेंचमार्क म्हणल्यार कितें कितें आतां आमचे रूफ जे आसा डिफायन्ड ना, कोणाचे फ्लॅट आसता कोणाचे स्लोपींग आसता, सो ते आनी गडबड नाका म्हणून एक डिफायन्ड बेंचमार्क केल्लो आसा. बेज ऑन द बेंचमार्काक तुका 50% मेवता. नाल्यार कितें जाता थोड्यांक जे रूफ स्लोपी आसा म्हणून मातसो खर्च चड जाता. सो तो आमी डिटर्मीन करपाक वचना, आमी सिम्प्लिफाय केल्ले आसा, बेंचमार्क दवरला. नाल्यार कितें जाता 50% ऑन हीज कॉस्ट पण आमकां त्रास जातलो म्हणजे बेंचमार्क दवरलेलो आसा पर KW. ते भाशेन आमी तो बेंचमार्काचेर 50% दिता. सो बेंचमार्क आनी वेरिएशन हार्डली 2-3 हजार रुपया डिफरन्स आसतलो. पूण हो बेंचमार्क कित्याक दवरलो टू सिम्प्लिफाय, नाल्यार आमचे वच मनीस वच ते मेजर कर हें कर आनी त्रास लोकांक नाका म्हणून व्हेरी सिंपल केल्लो आसा. No, but how much does it a basic cost कितलो सुमार जाता? But people don't know what exactly it is. See, basic cost, see, on a benchmark cost, it is around 48,000 KW. So, I have also installed it after becoming the Minister for Renewable Energy. माझे एक इस्टॅब्लिशमेंटान हांवें घातलेलो आसा टू अंडरस्टँड. आतां एक वर्स जालें ताका घातल्यार. सो इट हॅज गेन्ड. कितें आतां मेन म्हणटा की आज म्हणटा आमी ग्लोबल वॉर्मिंग, इट इज अ कमिटमेंट टू ग्लोबल वॉर्मिंग आनी कोणाक जर ते ताकता तेणी करपाक जाय. नंबर 1. आतां म्हजें हांवें एक इस्टॅब्लिशमेंटान घातलें 23 KW. हांवें थंय 14-15 लाख रुपया मोडले आनी थंय 15 लाख रुपया मोडटरी हांवें कितें केलें की म्हज्या बिलाक ऑलमोस्ट 15,000 रुपया फरक जाला त्या इस्टॅब्लिशमेंटाक पर म्हयन्याक. म्हणजे 15,000 रुपया कमी येता. ते कितें जाता की तो सोलर जनरेट जाता, आमी कितें इल्लेशें वापरता ते तेन्नाच वापरता. एक्स्ट्रा कितें जाता ते लायटीचे डिपार्टमेंट वयता. लायटी डिपार्टमेंट आमचे तो एस्टॅब्लिश म्हजो 24 वरां चलता म्हूण आमकां रातचे लायट चलता, सोलर रातचे जायना म्हूण आमकां ऑफसेट मेवता. म्हणजे तेन्ना तेन्ना बिलांतले इतले पयशे कमी जावन आमकां इतले बील फारीक करपाक जाय म्हूण आमकां दिता. दुसरी गोश्ट जी आसा अशें घातले लोकांक आतां हे घातले जाल्यार दोन गोश्टी बऱ्यो जाता. एक स्वता ते लायटीचो लायट आपणाच्या घरान तयार करता आनी जरी तर हांवें 2 घरां गोंयांत पयल्या, दुसरें पळोवंक ना, आतां पळयतलो एक पयला 2 घरां गोंयांत आसा की खंय तरी स्वताची लायट ते तयार करून स्टोर करून आपण स्वता वापरता. आनी ही गोश्ट म्हाका दिसता आमी सगळे गोंयकार भाव भयणांनी करपाक पडटली. जे भाशेन आमचें ग्लोबल वॉर्मिंग जाता, दुसरे कोळशाचं जे बर्निंग जाता आनी कितें जाता आनी ग्लोबल वॉर्मिंग कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू मेक अ चेंज. आनी गोंयकार हे सदांच आमी फुड्यान आसता तेन्ना लोकां कडेन मागता की तुमकां जर डिफिकल्टी कोणा आसा आमची गेडा सायटीचेर वचचेर थंयसर जाल्यार म्हजो मोबायल नंबर म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्यांक दिल्लो आसा. जाल्यार पतून येता 9822103292. म्हाका मेसेज करचें, हांव मनीस तुमच्या घरा धाडटा तुमकां अंडरस्टँड करपाक आनी ऑटोमॅटिकली ते तुमकां गायड करतले. Okay. So basically it is very feasible and so government is also giving subsidy. Yeah. See what happens is there are two types of. आता कितें आतां आमचे एटमॉस्फियर पळोवपाक गेल्यार आमचो 3 सिजन आसा, रेन, विंटर आनी सनी सिजन. सनी सिजनान खुबसो जनरेट जाता, रेनान सगळ्याक परस कमी जाता कित्याक वत आसना, विंटर सिजनान मातशें कमी जाता. पूण सबसिडी जी आसा दिता यू मेक ग्लोबल वॉर्मिंगाचो कॉन्सेप्ट जो आसा हो स्वता लायट आपणाची तयार करून आपण थोडीशी वापरता हो कॉन्सेप्ट जर फुडें घेवन गेले जाल्यार हो व्हेरी सिंपल प्रोसेस, ताका लागून करचो अशें लोकां कडेन विनंती करता. Thank you.